रंभ्यामी मौन रव्याम अर्गां स्तुती आराधन साक्षी सांगता जिवितान घडिल्ल्या सर संगत्यो सांगता सुरेश परदेवका मनशाक कसो प्रवादिकन बदलिता आपणाच्या महिमे खातीर आणि त्या प्रवाद्यान हांगासर देवाची महिमा प्रगट करतना जिजून मागले मागणे बापा तुझी महिमा हांवें प्रगटली आणि तुझे विशयांत हांवें हांकां सांगलां आणि तुझी महिमा ही प्रगटतली म्हणून बस दिल्ली ती बस आमचे थंय कार्यगत जाता. आज देवाचे उतार आमी कणगेया तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें निमाण्या दिसांनी मनशांची साल तिसरो वस्वर निमाण्या दिसांनी मनशांची साल इतलें सदांच उगडास दवरा शेवटींच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणेचे दीस येतले तवळ मनीस जातले स्वार्थीक आनी दडवाक लबदाल्ले गर्वी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले आवय बापायक अविदेय अनुपकारी अधर्मी मोग माईपास नातलेले असमाधानी निष्कुसारी बसकाळ हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी गतकी अक्कल नातले आनी गर्वान फुगुल्ले देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशलायांक लबदाल्ले समोरतीचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची साळावळ तुका नाका. हांचेच भितरले ते घरांनी वचून अस्कत स्त्रियांक बुलयतले पथकांच्या बऱ्या पंदाट सातेल्या आनी कोट्या ओडण्यांच्या लारांचेर धरतेल्या स्त्रियांक ते ससरायेन आपल्या मुठी भितर धरतात. ह्यो स्त्रियो कोणा तावनी शिकोवंक तयार आसात तरी पूण स्वताची पुर्ती समजणी घेवंक बिलकुल सकनात. हे देवाचें उतार आमकां समेस्तांक लागू जाल्लें प्रत्येक रितीन स्त्रियांक देखून बसया आनी आयकया. काल सुमार राती म्हाका लविनान कॉल करून सांगलें आज म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवंक जायना जेसिबा ताका उलोवंकूच जायनातलें थोडोच ते नातलो तेन्ना हांवें चिंतलें कसलें देवाचें उतार दिवं हांव सकाळीं कितें सांगू सोमिया आनी त्या वेळार म्हाका हो विशय सोमियान दाखोवन दिलो. सोमियान म्हाका सांगलें हो संदेश दी गरजेचो आनी आज हांवें हें उतार दिल्ल्या उपरांत संजेर म्हणसर म्हाका एक 4-5 कॉल्स आयलीं. संजेर म्हणसर आमकां एक 4-5 कॉल्स आयलीं म्हाका आतां हांवें बैसरतानाय आमच्याच मागण्या सकाळीं मागण्याक एटेंड जाल्ल्या न्ही हो विशय म्हजे कडेन सांगलो जेसिबाई तुवें सांगल्या बरी आमच्याय घरा येतात आमकां तांच्या वांजेला विशयान सांगतात आमकां म्हणटात आमी करचें समानय खंय संवसाराकेर जाता खंय आनी अंत खंय. हांवें म्हळें ओडणी का तुमी काले म्हळें न्ही आमकां एक पुटीन भेन दिसलें आमी चिंतलें पदऱ्या बागडून वचून आमी सांगता. हांवें म्हळें कित्याक पदऱ्या बागड्यान तुमी कालें सांगूंका पवित्र पुस्तकाची समजणी म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार तशें उलयतल्यांक आमी बिरमोत पावचें बिरमोतच्या दिश्टीन आमी तांकां पळयचें. आमचींच जावन आसलीं तीं आमचींच. आतां कालेंगी एक मोतयेंत आयलां हांगा सांगल्या बरी ह्या बायल मनशांक कोण्णी नातल्या वेळार कोणींय येवन तांकां पुसलोवन तांकां तांच्या ताबेन काण गेलां. जर तर तांकां देवाचें उतार परिपूर्ण कळीत आसलें जाल्यार ही सूख ह्या अनवर तांचेर येतना हे अनवरत म्हण येत अनवरान सांपडल्यान ती देखून पळया स्वताची पुर्ती समजणी घेवंक बिलकुल ती तयार नात आनी सकनात ती तांकां आतां कोणी कांय सांगून प्रयोजन ना कोणें सांगल्यार देखून आमकां
सताची समजणी जाय. सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार कितें? सत जेजू. जेजू म्हळ्यार हांव सताक साक्ष दिवंक आयलां. पिलाता कडेन तो म्हणलो हांव सताक साक्ष दिवंक आयलां. हांव ह्या राजाच्या विशयांत उलयना, हांव त्या राजा विशयांत उलयतां. हांव हांगा सताक साक्ष दिवंक आयलां. पिलाती अजाप जालो आसतलो, खाले उलयता सताक. हाचे विशयांत एक सूख म्हाका मेळना. हाणें केल्लो गुन्य हांव काय ना हाका आतां मरणाचें फर्माण दितात. वो खंयच्या सता विशयांत उलयता? पिलाताच्या मतीन ती सबार चिंतना आयली आसतली. जेजून सताक साक्ष दिवंक आयिल्लो जेजू सांजोवच्या वांजेलांत 8व्या वस्वरांत 31 ओळ अशी सांगता. 8व्या वस्वरांत 31 ओळ. आपणाक सत मानतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातेल्यात. तुमी 7 जाणां जातेल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. आपूण 7 जावन आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो. जेजू कळीत आसलें हांव 7. हांव बापाक साक्ष दिवंक आयलां, बापा तावन आयलां. देखून सांजो हांव तांचो वांजेल सुरू करतना तो म्हणटा, वेळा काळा परबीं शब्द आसलो. शब्द देवा सोमे आसलो. शब्दूत देव जावन आसलो आनी तो शब्द मोगाच्या भावांनी भयणी, तो शब्द म्हजे आनी तुजे मदें जियोंक एक मनशाचें रूप काणून ह्या संवसारांत आयलो. मनीस जावन आयलो आनी येवन रावून मनशाच्या जिवितांत ताणें पळयलें मनशाक कितें गरजेचें आसा ता म्हण तो जाणा जालो. आनी त्या मनशान शब्द जावन आसून मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुतान तें रूप काण गेलें. आज हांव आनी तूं येवन सरपडोवन नमस्कार करता. तें उंड्याचें रूप ताणें काण गेलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तें रूप ताणें काण गेलें आनी तांतूं ताची कूड आनी रगत तसो आत्मो आनी देवपण ताणें दवरलें. आनीक हें घेयात, खायात, पियेयात आनी बचाव जायात म्हळें. देखून आज हांव आनी तूं धैर्यान सांगूंक सोदता, हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आज आमकां कोणें येवन खंयच्याय रितीन पुसलयल्यार तांची आमी बिरमोत पावपाचें. तांचे खातीर आमी त्या उंड्या रुपार बदलल्या क्रिस्ताक आमी बुजयचें. ताका बुजयचें आमी. साहित्य जण ह्या दिसांनी मस्त जाणांक म्हाका मेळ्ळे. बिरमोत दिसता म्हाका तांच्या भुरग्यांची. आल्तार भुरगे खंय कॉन्वेंटांनी शिकचीं भुरगीं. आमी म्हणलें तें भुरग्यांचें कितें? भुरग्यांक कांय ना, भुरग्यांक आमी समजयलें. हरी एका मिसाक एका फिरगजेंत हांव गेल्ल्या वेळार आल्तार भुरगो जावन आसलो. आतां तें कुटाम आमचे तान पयस गेलां म्हळ्यार म्हाका मस्त रडोंक आयलें. हांव एकलींत घरा आसा तेर्स करतना त्या मनशा कडेन उलोवन गेल्ल्या उपरांत म्हाका मस्त दूख आयलें. मस्त रडली हांव. मोगाच्या भयणीनो, आवयानो, तुमचे कडेन इतल्यान तें खालतें प्रार्थन देवाचें उतार सारक्या रितीन समजून घेयात. तें तुमच्या काळजांत रिगोवन दी. तुमची काळजां मनां ताचें तें रोंबोवन दीत. हें सत जावन आसा. आमची पवित्र सभा, कथोलीक पवित्र सभा, सोम्या जेजू क्रिस्तान सांत पेद्रूच्या हातांत दिल्ली पवित्र सभा, त्या सांत पेद्रूच्या बसकेचेर बसून आयिल्ल्या पापसैमांनी सोलोवन हाडिल्ली पवित्र सभा. हांव आनी तूं त्या पवित्र सभेचे जिवंत फातर आमी. देखून आमी कितलें मागाचें, आमचें मागणें इतलें बळवंत जायचें. ब्रदरान सांगलें आमकां बळवंत जायचें. आमी कोणाय एकल्याक हो विशय सांगचे मागणें आसा. आमी वा सुमार जाणांक सांगलें. म्हाका सुमार 5-6 जाणांचे फोन आयिल्ले आमच्या सकाळींच्या होली स्पिरीट टिमाच्यांनी. आमच्याय घरा आयिल्ले जेसीबाई, आमगेरी आयिल्ले जेसीबाई. आमकां अशें सांगलें, आमकां अले बूक दिल्यात. हांवें म्हळें वांजेला शिवाय त्या बुकांत अंतल्यांत तांणी तांतू घालां.
ते वचोंक वचनाकात. हांवें म्हळें थंय मागणें जाता. ब्रदर सांगता तुमकां हे बी येत एक दीस बुधवारा येताना बसार या पाटी येताना रिक्षार दोगां तेका मेळून वसा. हांव हें कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी जाय. समजणी जाय. जेजूनच देवाक सांगलें देवाचो पूत सुटका दिता जाल्यार तुमकां सुटका लाभतली. खंयची सुटका? सुटकाळी असल्या दुबावांतली आमकां समजनातल्या संगतींतली सुटका आमकां मेळटली. ती सुटका म्हाका आनी तुका जाय. आमी एका तराच्या बंदपणींत आसा, बंदपासांत आसा. आमी बंदपासांत आसा. समान चिंतून पळया. आमकां आमच्या एकसूरपणान आमचो जेजू आसा म्हणलें चिंताप हेजे जाल्यार आमकां सबारितीची सुटका जाय. आमी खंयच्याय संगतीक भियोंक ना. आमच्या एकसूरपणांत आमकां म्हजो सोमी म्हजे सांगता आसा म्हणलें चिंताप म्हाका हेजे जाल्यार देवाच्या उतराची परती समजणी म्हाका आसूंक जाय. देवाचें उतार म्हाका जिवीत दिता. देवाचें उतार म्हाका सांगात दिता. देवाचें उतार म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या तोंडांत आसा, म्हज्या वोंटार आसा. हर एक आमी देखून कितलो वेळ वांजेल वसूंक जाता आमी तितलो वांजेल एका टेबलार खंय म्हणे कडेन दवरलो आसाचे उक्तोच आसाचे. खंय इल्लो वेळ मेळ्ळो काम जालें थंय येवन बसून एक सेंटन्स वाचून तें नियाळया. आमी देवाच्या उतरांत आमी शिक्षीत जाया. आमकां समजणी जाय. फाल्यां सकाळीं आमकां कोणी येवन उलयतना विचारतना आमी ह्या विशयांत तांचे कडेन आमची समजणी आमकां कितें आमची पवित्र सभा आमच्या इगर्जेंत आमी कितें मेळटा तें दिवंक आमी तयार आसाचे. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आमी झिरो. कितलें म्हाका कोत्ता म्हळ्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां गोत्ता आहलें काही ना. अशें येवन एका मनशाच्या जिवितांत जाल्लें ताणें केल्लें त्या वरवीं बरेंपण जाल्लें तें आयकतना म्हजें तें एक तान आसाचें. हांवें हें काम करीचें. हांवें हें मागणें करीचें. हांवें कोणा एकल्याक बरें करीचें. कोणा एकल्याक गूण करीचें. गूण करची सकत देवान म्हाका आनी तुका दिल्या. फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या वास्वरांत 9वी ओळ म्हणटा तुमी मागा पवित्रोत्मताचें काम करता. पळया कितलें सोबीत सांत पावलाचें एक रिक्वेस्ट. तुमी म्हज्या खातीर मागा. सांत पावलो मागोंक वेताना तो ताच्या कामार येताना तो ताच्या लोकां कडेन म्हणटा तुमी म्हजे खातीर मागा. पवित्रोत्मताचें काम करता. देखून एका पिडेस्ताक मागोंक येताना हांवें पवित्रत्म्याक सांगचें हांव येता मागोंक कश्ट जाता खंय बरो कश्ट जाता. हांव वचून मागोन येता. तूं तुजें काम कर. ताका सुटका जाता. आमी कोणाचेर मागणें करनायल्या त्या मनशाक सुटका जाता. हें म्हाका कळीत आसाचें आनी त्या मागणें करच्या मनशाचेर आमी त्या एका बरोवश्यान त्या एका पातयेणेन आमी मागचें. ओ भवार्थ आमकां केदाळय निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना. असलो बरवसो म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. आनी तो आसा जे जाल्यार हांवें देवाच्या उतरांत परतून सांगता आमी देवाच्या उतरांत तितलें शिक्षीत जायचें. ह्या मागण्याक हजार जाताना एकच आमी निचेव करणी येजे हांवें पवित्रत्म्याची देणी म्हजी काणून घेवची. त्या देण्यांनी हांवें वावरीचें. ही एक आशा आमकां आसाचे. कितले संदर्भ आमकां जेजू दिता. कितले संदर्भ. आनी हे संदर्भ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येतले म्हणून कळीत आसल्यान ताणें म्हळें हांव वचून पवित्रोत्म धाडटां. तो येतलो. हांवें सांगलें सगळें तुज्या उडासा काडटलो. सगळें तुका समजयतलो. तुज्या उडासान धाडटलो. साबार संगती आमच्या जिवितांत अशें करतना म्हाका पयलो उडास येवचो पवित्र जेजूचो. जेजू तुवें सांगलें म्हाका उडासाक येता आतां. आमी अशें करीचें. मोगाच्या भावांनी भयणी आमी हर एकलीं देवान विंचोवन काडिल्लीं. देवाच्या महिमे खातीर देवाची महिमा परगटच्या खातीर ताणें त्या दिसा मागणें केलां. जुवांवचो 17वो अवस्वरांत तो म्हणटा बापा तुजी महिमा हांवें परगटली.
तुजी महिमा हांवें परगटली आनी हांकां आमी येयले हांव तंतू आमकांय उद्देश आसून ताणें म्हळां ही महिमा हांच्या मार्फत हांव परगडतलो ती तुजी महिमा परगडटली पळया कितलो विश्वास सोमयान आमचेर दवरलो आमी हे काल्या म्हणटांगे म्हळ्यार देवाचें उतर सुडका दिता देवाचें उतर सुडका दिता मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुजें तें कितेंय प्रॉब्लेम आसा एक देवाचें उतार वास रिपीट कर तुका बेजाराय आसा करंदाय भोगता कोणाचे इराराय आसा देवाचें उतार दुसरें वाटत ना थंय कावन्सिलिंगाक येता हांगा कावन्सिलिंगाक येता आमचो कावन्सिलर तो मात्र देवाचो शब्द आमकां वाचोवंक मेळटा तो वाचतना तो आमच्या काळजांत रावता आमच्या मोतींत येता धैर्य दिता संतोश दिता समाधान दिता बरोसो दिता जायत्यो संगती असल्यो देखून हें देवाचें उतार जावं दी आमचे एक जिविताक एक स्फूर्ती म्हणटात एक आमकां एक गठाय देखून हर एक पावटें मस्त संगत्यो शास्त्र ब्रदरान कितले सोबीत संगती सांगल्यो आमकां पातयेवंक जावना म्हाका थोड्यो सत्त मस्त एक संतोश जालो हे देवा म्हणजे जेजू इतलें करता येस जेजू करता जेजूक म्हजी आनी तुजी गरज आसा देखून सकाळीं उठ्ठानांत हांवें फस्ट म्हणचें आज सोमयाक म्हजी गरज आसा कई केदाळा हांव नेणा पूण सोमयाक म्हजी गरज आसा सकाळीं उठोन बेगीन कर मागणें सृजोवच्या पयलीं हांव न्हेसोन रेडी जाता नेबर्स आयली सरतात खंय वेताय आमचे ना आय एम रेडी खंय म्हणी आसता नाल्यार खंयचो एक पाद्र्याक फोन करता जसे बाई कोणाचें हिंगे पोस्टमार्टम आसा एक घडी वेताय घेवन लोकांक वाटेर पडोवन मेल्ल्यांक पोस्टमार्टम जाल्यार हांव थंय वचून दिता आतां ह्या दिसांनी ना जाल्यार पयलें म्हाका रेग्युलर आहलें आमी हें सांगता कित्याक गे म्हळ्यार हर एकल्यान आमी म्हणूंक आसा म्हजी सोमयाक गरज आसा आनी ती गरज खंय येता केदाळा येता कशी येता आमी नेणाव हांव तयार आसा गे म्हजे वरवीं जायतगी सोमयान म्हाका दिल्लें काम करूंक जाता खंडीत जावन जाता पुरासाण जाता आमचे प्रायज सोडिना भें दिसता भुरगीं म्हणटात तुका प्रायज जाली येता मम्मी हाळे तूं खंय आसाय काळें करताय हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार म्हजो सोमी म्हजे सांगात आसतना तो म्हाका चलयता कितलीं सोबीत कंतारां त्या कंतारांतलीं उतरां आमच्या हाताक धरून चलोवचो देव ती कोणच्या पुणे केल्ल्यांनी घडली गी आज आमी गायता त्या उतरांनी त्या कंताराच्या उतरांनी कितलें देवाच्या उतराची सकत आसा देवाचो शब्द दंतो आसा देवाचें सगळें बरेंपण देवाची सकत त्या कंतारांनी आसा देखून ती कंतारां करतानाच आमकां हिलींग जायचें तो भाव तो चिरको ती कंतारां म्हणटानाच आमकां हिलींग जायचें कित्याक म्हळ्यार ती हर एक कंतारान देवाचें उतार आमच्या हाताक धरून चलोवच्या देवा तूं जिवंत आसाय म्हणून हांव सांगूंक आयलां हांव सांगता तूं जिवंत आसाय कितलें सोबीत उतरां देखून आमी आमचेंच समर्पण करन ह्या उतरांचेर आमी संपूर्ण आमचे पातयेणी दवरीचे देवाचें उतार स्तुती करचें उतार जेजूची स्तुती करता आमी जेजूची स्तुती करता हांव जेजूची कशी स्तुती करची जेजूची आमी स्तुती करूंक कशें थोड्यांनी विचारूंक म्हाका स्तुती करया स्तुती करया स्तुती कर काली स्तुती करची जेसी बाय कले शब्द जेजूची स्तुती करूंक जेजू तूं बरो जेजू तूं दयाळ जेजू तूं मोगाळ जेजू तूं बरो गवळी जेजू तूं बरो इश्ट जेजू तुजो मोग सर हांव हांच्या मोगाक विरवाता ती जेजूची स्तुती ताची होगळीक ताका आमी ताचें थंय आसचें देवपण ताचें थंय आसचें बरेंपण ताचें तावन मेळिल्लें म्हाका समाधान हांवें सांगून दाखोवचें जेजू तूं शांती समाधान जेजू तूं बरो गवळी तुवें तुजो जीव म्हाका दिलाय तुजो जीव दिवन म्हाका तुवें पोसलाय गवळ्यां खातीर जीव शेळयां खातीर जीव दिल्लो गवळी ती जेजूची स्तुती करी स्तुती तुका म्हळ्यार त्या स्तुतेंत कितें आसा कित्या खातीर स्तुती करी तुका जेजू विशयान कितें कळीत आसा जेजू विशयान तुका कळीत आसा जाल्यार
तुवें वांचेल वासीचें. सांत पाऊल जेजू विशयान कितलें सांगता. सांत पेद्रूचीं पत्रां, सांत जाकोबाचीं, सांत जुदाची पत्रां वाचतना पळयात आनी तूं जेजू विशयान कितलें आमकां बरेंपण मेळटा, जेजू विशयान कितली समजणूय मेळटा, ती आमकां मेळाचें. त्या दाळा मात्र म्हाका अर्गांव वाकाणी दिवंक जाता, अर्गांव वाकाणी दिवंक जाता. हांवें आतां तिमोथीक बरयल्ल्या वाचल्ल्या पत्रांत पळया, निमाण्या दिसांनी कितें पुरां घडटलें म्हणून आमकां त्या पत्रांत आमकां सांगलां. कितल्या वर्सां आदीं बरयल्लें ताणें, हजारो वर्सां आदीं बरयल्लें. त्या दाळा ताणें बरयल्लें आतां ह्या काळाक लागू जाता. नाना रितीचे कश्ट येतले. आमच्या भोंवतणी कितले कश्ट आसात पळया. कितलो भिरांकूळ लोक आसा, एकामेकाक जीव काडचो, कातरून मारचो, ओपन मैदानार एकल्यार एका वाटेर 10 जाणांनी चलच्या वाटेर एका मनशाक अटॅक करून कातरून मारचें. कालच्या दिसा बेंगलोरान घडलां. हले पुरा घडटा. कित्याक घडटा? कित्या खातीर? जाप आसा गी आमचे कडेन. एकच आमकां आदार आमच्या सुमयाचो. आमी मागोंक आसा, आमी मागणें करूंक आसा, आमकां तयार करतात. देखून आमी देवाच्या शब्दांत कितलें आमकां बरेंपण मेळटा तें आमी सोदूंक आसा, तें आमी आयकूंक आसा. असल्या मागण्याक हप्त्याक एक फावटी येवन आमकां हांगा मागणें मेळटा, अर्गां वांकणी मेळटा. कितें सगळें हप्त्याक हें पुरो, चिंताप आमकां नियाळोंक पुरो. देखून आमी जाया सुवार्थेकारां. सुवार्थेकारां म्हणल्यार आमी देवाचे उतार परगट करीचे म्हणून ना. एकच एक उतार पावता. आंद्रेन वचून पेद्रूक सांगिल्लें. आंद्रेक पयलो जेजू मेळ्ळो. आंद्रे सांजुवां बावतिस्ताचो शिस्त जावन आसलो. सांजुवां बावतिस्तान म्हळें हाळे देवाची शेळी, हाळे ती देवाची शेळी. तक्षण आंद्रे जेजू फाटल्यान गेलो. तूं खंय रावताय? ये आनी पळया म्हळें. पवित्र पुस्तक सांगना खंय तो रावतालो. कालें तांणी पळयलें, कितें तांकां पळोवंक मेळ्ळें. ताणें येवन पेद्रूक सांगलें, हाळे आमकां मेस्साया मेळ्ळो. कोणा विशयांत धर्म ग्रंथांनी सांगलां गे तो आमकां मेळ्ळो. इतल्यांत आमी केल्यार पुरो. हांव मागण्याक गेल्लीं बुधवारा. जर तर बरें जालें तुका वर्शीप ब्रदरान दिल्ल्यो साक्षी, घडिल्ल्यो हांगासर घडिल्ल्यो गजाली, कितेंच पवित्रत्म्यान केल्लें काम ताचे मारिफात, पवित्रत्म्यान ताचे मारिफात केल्लें काम ताणें सांगिल्लें. तुज्या काळजान तें रिगलें, तुज्या विश्वासान तूं पातयेताय जाल्यार हें तूं कोणाय कडेन सांगतना सुवार्ता प्रगट जाता. जर तर तुका देवाचें उदार बरें म्हूण दिसलें आनी तूं एक मतीक समाधान जालें, तुवें कोणाय कडेन सांगलें, देवाचें रास तूं प्रगटताय, सुवार्ता प्रगट जाता. हें करूंक आमकां कितल्याक कश्ट जाता गे? कश्ट नात, कश्ट नात. देखून आमी आमचेंच समर्पण करया. मागया जेजू कडेन, देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हाका सुडका दीत जाल्यार खंडीत जावन म्हाका सुडका लाभतेली. हें एक आमच्या मतीन दवरया. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता लिबरेशन हो एक लिबरेशन रोजरी म्हणून केल्लो कोणेंगी सुमार तेंपात येतालो. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता तुवें सुडका दिल्यार म्हाका सुडका लाभतेली. जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका बरें कर, जेजू म्हाका बाचाव कर, जेजू म्हाका सुडका दी. घडये घडये तुवें म्हणटाना कोणाय खातीर तूं म्हणटाय जाल्यार, तुज्या एका भावाचें नांव काण तूं म्हणटाय जाल्यार, पिडेस्त एका भावा खातीर हांव सद्दां मागतां, देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता तुवें सुडका दिल्यार म्हज्या भावाक डॉनीक सुडका जातली. तो बरो जेजू डॉनी बरो जातलो, जेजू डॉनीक बचावी जातली, जेजू डॉनीचो आत्मो बचाव जातलो, जेजू डॉनीक गूण जातलो. जेजू आनी ताचें नांव एका मनशाचें काडटा हितून कितले पावटींगी त्या नांवाचो परिणाम त्या मनशाचेर पडटा. जेजूचो परिणाम, जेजूच्या नांवाचो परिणाम ताचेर पडटा आनी तो बरो जाता, ताका सुडका मेळटा. कोणी एकलो मिसाक वचना, फतकांची येता, आमाल पियोवणें, देवाक पतयेना, बायले भुरग्यांक वळखना, ताका ह्या लिबरेशन रोजरी सुडकेचो तेर्स करून आमी सुटकाण दवरून दिया. पवित्र पुस्तक आमकां सुडका दिता, देवाचें उतार आमकां सुडका दिता. देवाच्या उतरान सुडका आसा,
देखून खऱ्या काळजान जेजू अर्गां दिया. एक घडी उबे रावन आमचो उजो हात आमच्या हृदयार दवरया आनी सुटका दिल्ल्या जेजूक अर्गां दिया. तूं आमचे भितर जियेता, ताची कूड आनी रगत तसो आत्मो आनी देवपण आमचे भितर आसा. आनी हरये फुडें आमी काकूळ दिसो तस करतना ससनाच्या बापाक म्हणटा हांव, ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तसो आत्मो आनी देवपण कशें भेटयताय तूं. तें भेटयचें जाल्यार तुवें संपूर्ण तुजें समर्पण करन त्या देवा थंय तुवें एक जायचें. आमची काळजां मनां ताचे थंय रोंबाचें. देवाचो संगातपण आमी जोडीचे. देखून ताका अर्गां दिवन कंतार करया.